सुमार 10 वर्सां अडून उरिल्ल्या हरिजत वाड्या वयल्या सामाजीक सभाघर प्रकल्पाक चालना दिवपाक प्राधान्य दितले अशें मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगले। आरडीच्या अंतर्गत 3 प्रोजेक्ट एटलिस्ट ह्या फायनान्शियल इयराक किक ऑफ करपाचे आनी ताजो प्रोसिजर सुरू करून ताजो टेंडर करपा खातीर हांवें म्हजे इंजिनियर्स जे आसात तांकां सगळ्यांक हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसात। आमी एक गोष्ट आमी करतले की प्रायोरिटी वायज सराचे प्रायोरिटी कितें आसा त्या पद्दतीन काही गोष्टी आमी प्रोजेक्ट घेतले, कारण सगळ्याच प्रोजेक्टान जर एका बरोबर जर आमी वेंग जर मागपाक लागले जाल्यार प्रोजेक्ट हे कंप्लीट जावपाक शकना। आनी म्हजे एक प्लॅनिंग पॉयंट ऑफ व्यू आनी एडमिनिस्ट्रेटीव माध्यमांतल्यान खंयच्या गोष्टीक प्राधान्य दिवपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी करून ह्यो ज्यो रिक्वायरमेंट आज ह्या बिचोली मतदारसंघाचे आमच्या आदरणीय आमदार डॉक्टर शेटेन हांणी दिल्ले आसा तो उतर हांव उबारून दवरतलो आनी हांव दोतोराक हांव एश्युरन्स दितां तुजें जे काम जी तुवें आज दाखयलेलें अत्यंत ग्रामीण भागांतल्या लोकां कडेन ही निगडीत जावन आसात आनी जो पर्यंत अशे तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या ग्रामीण भागांत आमी पावना तो पर्यंत सरकार शेवटच्या घटका पर्यंत पावपाक शकपाना। आनी म्हणून आमच्या आदरणीय